Aki pridum soglo sosar, Acha hatan asar. Unsus pokor, pokor dure, Anets korun alda. Sorvestora mukaria, Kakadin basuya. Odir koro, amche taron, kakavakaruya. Sorvestora mukaria, kakadinasuya. Odir koro, amche taron, kakavakaruya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी 5वें नोव्हेंबर मनयता सांतान्नाच्या मानाक. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक सगळ्या आमच्या कुटुंबां पासत आमी मागुया. भोव करून जीं नवीं काजार जाल्लीं आसात त्या सगळ्या काजारी जोडयां पासत आमी आयच्या दिसाक मागुया. जेन्ना आयज आमी सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचो प्रचाराचो आयतार आयज मनयता, सगळ्या लग्न जाल्ल्या भावा भयणांक देवाची भरपूर कृपा दी आनी तांचे घोराबे राख आनी सांबाळ ते चडय आनी वाडय म्हूण मागुया. आयची मांडावळ आमची तरणाटीं करतात. ह्या आमच्या फिरगोज तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक तांचे वरवीं आमची फिरगोज जिवाळ जावंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बकरून जेन्ना जायतो पावस पडटा, जायते निसणटण जालां, जायते कडेन लँडस्लायड्स जाल्ल्या लोकांची घरां मोडलेलीं आसात, हे सगळ्या पासत आमी मागुया ह्या वायटांतलीं आमकां निवार म्हूण आनीक फावत तितलो आमकां पावस दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. ओपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आयज आमच्या 2 प्रांतांत सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार पाळटाव. कुटुंब आमकां देवाचें देणें. लग्न संस्कारा उदेशी एक नवो घोराबो घडून येता तेन्ना बायल आपल्या लग्नीक एकवटाचेर देवाचो आशिर्वाद मागून भुरग्याच्या देण्या पासत आपलें काळीज मन उक्तें दवरता. भुरग्यांक केन्ना जल्माक हाडप हें दर एके बायलेचे खोशेचेर आनी निर्णयाचेर दवरलेलें आसता. तरी पूण देवान फावो केल्ल्या सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजणेक पयलो वयलो जागो दिवंक चड म्हत्वाचें जाता हें आमी समजता. तेन्ना आयचो विशय, वचात तुमच्या कुटुंबाक बरे गवळी जायात, हें आमी पाळूंक पावतले. कित्याक जेन्ना एक बायल बरे गवळी जावंक प्रयत्न करता तेन्ना तांची नदर जेजू बऱ्या गवळ्याचेर आनी ताच्या तत्वांचेर आसता. तर दर एके बायलेन भुरग्यांक जल्माक हाडूंक देवान फावो केल्ल्या सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजणेक पाळो दिवंक कृपा आनी आत्मीक जाणवाय ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. तुमच्या कुटुंबाक बरे गवळी जायात. भोव करून हे गवळीकपण जीं 2 जाणां एक कुटुंब घडोवंक मुखार चल्ल्यात तांकां लागू जाता. आनी दर एक वांगडी कुटुंबाचो हें गवळीकपण जिवंक शकता. आनी तरी आसतना जायते पावटी आमचें हें गवळीकपण आमी जिवंक चुकल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाची सुरवातेक बोगसणें मागुया. एक गोरकार म्हज्या गोरकानीक समजून घेवन भुरग्यांक जल्माक हाडूंक गरजेचें आसलें. ह्या मिसावान देवाचे येवजणेक हांव उक्तो रावूंक जाय आसलो, पूण खूब पावटी गोरकानीक गुन्यांवकार केल्या आनी जाय आसलो तितलो संवकार तिका हांवें दिवंक ना. बोगोस म्हाका.
सुमिया काकुतकोर Sumya Kakotkar. एक घरकान एक ओस्तोरी कोशी देवान भुरग्यांक जल्माक हाडूंक म्हजे कुडीन बांडावळ रचल्या. लग्न संस्कार जोडून घरकारा सांगाता सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण पाडूंक जाय आसली. पूण म्हजे कुडीची दास्ती घेवन भुरग्यांक जल्मा हाडपाचें उक्तेपण हांवें दाखोवंक ना. बोगोस म्हाका. क्रिस्ता काकुतकोर Krista Kakotkar. एक क्रिस्ती भावार्थी. जिवीत देवाचें देणें म्हूण वळखून सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेची वळख घेवन तिचो प्रचार करूंक हांवें जाय आसलो. पूण ही येवजण आदल्या काळांतली म्हूण चिंतून बेपरवा केल्या आनी ह्या आधुनीक काळान सोंपे आडेचे उपाय आसात ते पळोवन जिविताक सांगात दिलो. बोगोस म्हाका. सुम्या काकुतकोर. Sumya Kakotkar. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. देवा स्वर्गीय शांती ताच्या इश्टा संसारी स्वर्गस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया पदवीदार देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन बापासून आम्ही तुका वागता. देवा स्वर्गीय शांती ताच्या इश्टा संसारी Sumya Jesu Christa बापाच्या एकट्या पुत्रा सोम्या देवा देवाची शेरे तू संसाराचे अपघाताय आमची काकूत आमच्या उजव्या क्रॉसार आमचे मागे ऐकून घे. देवा स्वर्गीय शांती ताच्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता. Let lost to power, let lost to exalt, let lost to more measure. Let Deva, स्वर्गीय शांती ताच्या इश्टा संसारी. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर. भावार्थान बोरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. Amen. जेरेमियास प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सर्वक आसलोलो म्हजो हिंड दुस्पोटायतात आनी शिपरायतात त्या गोवल्याचें कोटा. तर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गोवल्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पोटायला आनी शिपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायट कोन्याचें हांव फारीकपण घेतलों, उलयता तो सर्वेस्पोर.
पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिबडाय लोल्यो त्या सगल्या देसांतावन म्हज्या हिणांतल्या उरलोल्या शेळ्यांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफोळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवांक व्हरूंक हांव गोवळीं उपजयतलो. ती आनीक केन्नाच भिवची नात, घाबरची नात. तांचे मदलीं एक पर्यान सांडची ना. उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोमरी येशी करतलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीत बसयतलो. ताच्या दिसांनी जुदा वाटवलोलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणीन जियेतलो. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं ओळखतलीं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. परमेस्पोर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पोतून म्हणुया, परमेस्पोर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवना, तुय म्हाका विसवतू दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सागातीन दांड्याक खोंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजब जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोळेपण करपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर दिवतलीं. देवदानां तुज्या मोगाचीं. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्सीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्यवंत पावलोन एफोस्काराक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदी पयस आसलोल्यांक तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक पर्जा केल्या. तांकां दोशी करतली वणत ताणें मोडली आनी समर्थीच्या कायद्या निमाण्या उपजयल्लो देवच आपल्याच कुडींत नाटा केलो. हे परी ताणें आपणा सवें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी ताची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यात. ताचे मोदें आसलोल्या देवसाचो आपणा सवें ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुका पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच ओतम्या सवें बापा सरशी वचूंक मेळटा. देवाचें उतर हें उद्गार. सोमी म्हणटा,
म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्ग परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. धर्मदूत जेजूशी एकठवले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलें तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून ते एके एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात तें पळोवन 100 जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या नोंगरां तावन थंय वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. ओड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवडी नासलेल्या शेळयां परी आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां 100 वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. णव म्हयने 9 months अशें म्हणल्यार कितें मतीन येता? कितें जाता 9 म्हयने? 9 म्हयने आवयच्या कुसव्यान आमी रावता. 9 म्हयने प्रेग्नन्सी. 9 म्हयने म्हणल्यार आमकां रोखडेंच प्रेग्नन्सी उगडास येता. 9 म्हयने तारवटी बोटीरूय आसता खंय आनी 9 म्हयन्यांनी मागीर परतून येता घरा. भाव भयणीनो, आयज आमी सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण हाच्या प्रचाराचो आयतार मनयता. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. आनी नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग म्हणटा तो हक्क आनी जबाबदारी दर एका काजारी दादल्या बायलेचो, घोव बायलेचो. आनी हो हक्क आपल्या जिवितान पाडून ही येवजण जी ती पाळटात आमचे क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे ही देवाची येवजण. आमी देवान जो आमकां एक कायदो दिल्लो आसा, सुरवातेक तावन चडात आनी वाडात आनी सगळी प्रितूम भरात. कोणाक दिलो हो कायदो? हो कायदो सगल्या जीव प्राण्यांक. आयज संवसारांत जे सगळे जीव प्राणी आसात तांकां हो कायदो लागतात. चडात आनी वाडात. जावं झाडां जावं जनवारां. आनीक झाडां जीं आसात तातूंत आमी शिकता. हांव बॉटनी शिकयता, वनस्पती शास्त्र शिकयता म्हणटच हें सांगपाक बरें दिसतलें. फूल आहा, फूल. दर एका झाडाक जें फूल जाता ताका आमी म्हणटा रिप्रोडक्टीव पार्ट ऑफ द प्लांट. आनी हें फूल जें आसा ताका पोलन ग्रेन्स जाता आनी ताका स्टिग्मा आसता. म्हणल्यार मेल आनी फिमेल हीं झाडां जांचे सवे हें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जाता ताका आमी हायेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स म्हणटा. प्लांट किंगडमाचे हायेस्ट फॉर्म्स. आनिकूय आहाय दुसरीं झाडां तांकां फुलां जायनात, लोवर फॉर्म्स आसात. प्लांट प्रोपगेशन हें जावपाक वेगवेगळे उपाय ह्या झाडांक आसात. एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन आनी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणून आसा. जाल्यार ज्या झाडांनी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जाता ती हायेस्ट फॉर्म्स, एन्जिओस्पर्म्स अशें तांकां म्हणटा. जनवारां जीं आसात, एक वाटेन झाडां जाल्यार दुसरे वाटेन जनावरां. जनवारां सवे एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ना, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आनी ह्या पासत जनवारां जीं आसात तांकां
कुशीन कुशीन मेल आनी फिमेल दादलो आनी बायल लिंगाची देवान रचल्या आनी मनशाक जेन्ना देवान रचलो आमी उगडास कोत्ता काय बरं देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपण्याचो रचलो दादलो आनी बायल तांकां रचली दोन लिंग ओ दोन टू डिफरंट जेंडर्स टू डिफरंट सेक्सीस भाव भयणीनो हें कित्याक देव मनशाक एके भाशेन आपले रचनेच्या कामान भागीदार कोत्ता आपल्या रुपण्याचो आनी आपल्या सारक्याचो करून हें सगळें जें रचलां तें देवान रचलां देव रचणार पूण आपणा बराबर सोहो रचणार जावपाक देवान जरी तर मनशाक वेंचून काडला जाल्यार भाव भयणीनो आमकां हें व्हडलें भाग आनी रचनेच्या कामान न्हयच फकत रचपाचें पूण जें कितें रचलां वो ज्या कोणाक रचला ताची काळजी घेवपाचें काम आमकां मनशांक दिलां स्टिवर्डशीप ऑफ दीस अर्थ स्टिवर्डशीप ऑफ दीस क्रिएशन ह्या संदर्भान भाव भयणीनो आयज आमी सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण हाचो प्रचार हाचो आयतार मनयता आसतना लग्न जिवीत कुटुंब सुरू करता जावं समाजीक वाटेन वो जावं आमचे आत्मीक वाटेन दोनूय वाटेन आमच्यान समजूंक जाता समाजीक वाटेन एक कुटुंब फॅमिली इज द युनिट ऑफ द सोसायटी तेच भाशेन फॅमिली इज द युनिट ऑफ द चर्च ही येदी व्हडली जबाबदारी घेवपाक जी दोग जाणां मुखार सरतात दादलो आनी बायल एक चेडूं एक चेडो तांकां ही व्हड जबाबदारी आसा समाजाची तशेंच पवित्र सभेची आनी समाजाची आनी पवित्र सभेची म्हणटा तेन्ना ही देवाची जबाबदारी एके भाशेन घेवंक दोग जाणां मुखार सरतात दुबावरेत आमकां सगल्यांक देवाची येवजण आनी देवाची जबाबदारी आसा पूण सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी चोडात आनी वाडात आनी आख्खी प्रितूम भरात आनी तुमच्या हाताखाल ती दवरात हो ही व्हडली आज्ञा पाळटलो जाल्यार लग्न संस्कार भाव भयणीनो खेरीत म्हत्वाचो आनी लग्नाचें वर्तेपण जी येता आसतना घोव आनी बायल तांकां जायते हक्क दिल्ले आसात तांकां जायत्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसात आनी ह्या हक्का मदें ह्या जबाबदारी मदें व्हडांतली व्हड म्हणल्यार भुरग्याचें देणें ह्या संवसारांत हाडपाचें भुरगें म्हणल्यार एक देवाचें देणें तेच बरोबर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता स्तोत्राच्या पुस्तकान भुरग्याचें देणें म्हणटात तें एक इनाम जी कोण दोग जाण हे देवाचे रचनेच्या वावरान एक जावन ही जबाबदारी घेवंक मुखार सरल्यान तांकां भुरगें म्हणल्यार एक इनाम आनी देखूनच पवित्र सभा आमकां ही येवजण आमचे मुखार दवरता लग्न जावचे पयलीं मॅरेज कोर्स करपाक जाय आमचो फॅमिली सर्वीस सेंटर आहा आमच्या डिओसिसीन जी कोण लग्न जावपाची तयारी करतात तांकां कंपल्सरी कोर्स आहा हो कोर्स कंपल्सरी म्हण न्हय सर्टिफिकेट घेवपाक जाय म्हण न्हय पूण खेरीत भाशेन जी जबाबदारी जी देवाची येवजण पाडूंक येतात ती सारकी समजून घेवपाक ताचे थोडेशे उपाय सांगपाक भाव भयणीनो आमकां जरी तरी जबाबदारी दिल्या जाल्यार हे जबाबदारेक आयची वाचपां गोवडीकपण म्हणटा गोवडी आमी जावं आनी गोवडी कशे आपली जबाबदारी पाडिना तांचे सवें देव कशे भाशेन वागता तें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयज आयकलां कशे भाशेन देव जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं हो उद्गार सोडटा एक दूख एके भाशेन प्रकटायता की जांकां चोरवाक व्हरूंक म्हणून दिल्लीं तुमचे लागीं तांकां तुमी दुस्पटायलीं असल्या गोवळ्यांचें कोटा आनी हे गोवडी म्हणटा तेन्ना कोणा विशीं हो संदेश देव दितालो हे थोडे राजांचीं नांवां आमी आयकुया कितें भाशेन हे 4 राजांचीं नांवां शालूम जेहोयाकीम कोनियान आनी झेदेकिया दावीद पातशाया उपरांत सोलोमन पातशाया उपरांत जेन्ना हे राजा जाल्ले तेन्ना परजेचो दुस्पट तांणी केलो आनी भोव करून जेहोयाकीम ह्या राजाक देव हीं उतरां म्हणटा पूण तूं जाल्यार तुजे दोळे आनी तुजें मन
फकत तुज्याच स्वार्थी आदावाचेर लावून आसाय. तूं निरपराध्याचें रगत वारोयताय, जुलूम करताय आनी पिडापीड दिताय. आनी ह्या पासत देव म्हणटा तुजें कोटा. राजा जे असले भाव भयणीनो तांकां देवान गवडी म्हणूनय दिल्ले. गवडी म्हणल्यार जी पोरजां देवान घडून हाडल्या रचून हाडल्या तांची काळजी घेवपाक जाय आसली. पूण हे राजा जेन्ना आपल्याच स्वार्थाचें चिंतपाक लागले, आपणाचोच प्लेजर, आपणाचोच फायदो, तेन्ना हे तरेचें वायट रगत वारोवप, जुलूम करप आनी असलें देव मानून घेना. भाव भयणीनो, हें आमकां आमच्या कुटुंबाक लागता काय? आयज कुटुंब येवजणेचो आयतार मनयता आसतना दुबाविरीत जरी तर कोणूय एक घोव आनी बायल फकत आपल्या आदावाचें चिंतपाक लागली. आपल्या आदावाचें म्हणल्यार जायतें जावपाक जाता. माय करियर, माय जॉब, माय फिगर, माय हेल्थ, ह्यो सगल्यो वस्तू जेन्ना चिंतपाक लागता एक घोव आनी बायल फकत म्हजें आमचें, जाल्यार देव म्हणटलो गवळीकपण चुकलां, तुमचें कोटा. आनी हें गवळीकपण चुकोना जावपाक भाव भयणीनो खुद देव आपूण म्हणटा हांव तुमकां गवळी दितलो. आनी हे गवळी म्हज्या काळजा सारके, हे गवळी म्हज्या काळजा सारके म्हणटा तेन्ना देवाची येवजण जी आसा तीच ते पाळटले. दुबाविरीत ही येवजण देवान ह्या राजा विशीं देवा आमच्या मुखार दवरली पवित्र पुस्तकान. पूण आयज जरी तर ते आमी आमच्या कुटुंबाक लायता जाल्यार हीच ती म्हज्या काळजा सारकी म्हणटात ती. लग्न जावंक मुखार चल्ल्यान घोव आनी बायल, माय आनी पाय जाल्यान, आवय आनी बापूय जाल्यान म्हज्या काळजा सारके गवळी. आनी आपले पोरजेचे राखण आनी सांबाळ करपाक तांकां नेमल्यात जाल्यार ही पोरजां आमचीं भुरगीं जी लग्न संस्कारान वो लग्न जिवितान देव आमकां देणी म्हणून दिता, इनाम म्हणून दिता. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो एफेसकारांक चीट बरयता आनी हे दोग जाणांची खबर सांगता. तांकां दोगांयकूय एक केली, तांची एक कूड जाली. दुबाविरीत जें कितें सांगलां भाग्योन पावलोन एफेसकारांक तें ह्या दोन जोम्यां विशीं, जुदेव आसले आनी जुदेव न्हय ते आसले विदेशी. आनी जुदेव लोक जो आसा ते सदांच आपूण व्हडले म्हूण समजताले. देवान विचून काडलेली परजा, आमी सुनोत केलेली परजा, देवा लागीं करार केल्ली परजा. आनी जे कोण सुनोत करूंक ना, सर्कमसिजन करूंक ना, ते दुसरे भायले हे भाशेन वागताली ही जुदेवांची परजा. आनी जे हो भावार्थ मानून घेतलेलो, बावतिजम घेतलेलो आनी तरी पूण त्याच मनान जियेताले. असले वेळार भाग्योन पावलो एफेसकारांक ही चीट बरोवन उगडास करता. हांचो दोगांयचो जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं एक जोमो जाला, वो एक कूड जाल्या. तेच भाशेन घोव आनी बायल दोग जाणटी डिफरंट, तरी आसतना तांकां देवान दोगांयकूय एक कूड एक आत्मो केला. आनी ह्याच पासत जेजूक जेन्ना विचारलें घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता, आनी तेन्ना जेजू तांकां उगडास करता. सुरवातेक कितें आसलें, देवान दादलो आनी बायल रचली आनी तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ती आपल्या आवय बापायक सांडटलीं आनी ही देवाची येवजण फुडें व्हरूंक एक कुटुंब घडटलीं. ह्या पासत लग्न मोडूंक जायना. जाल्यार ह्या लग्नान जो आदार देव तांकां दिता तो भाव भयणीनो हे वेगवेगळ्या उपायां वरवीं दिता. तातूंतलो कुटुंब येवजण करपाक, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग करपाक. आमी फॅमिली प्लॅनिंग म्हणल्यार चडशें भुरगीं कितलीं जावचीं, केन्ना जावचीं, कितल्या वेळान जावचीं, हेंच घडये चड चिंतता. वय तो एक मुखेल भाग. भुरगीं केन्ना जावचीं, कशीं जावचीं तें आनी कोणें सांगपाक जायना घोव आनी बायलेक. तें इगर्जेच्यान सांगपाक जायना, पादविकाराच्यान सांगपाक जायना, वो तांच्या आवय बापायनूय सांगपाक जायना. हो प्लॅन, ही येवजण घोव आनी बायल जी लग्न जावंक मुखार चल्ल्यात आनी कुटुंब घडोवंक मुखार चल्ल्यात तांचो हक आनी तांची जबाबदारी. पूण ही जबाबदारी घेता आसतना पवित्र सभेची शिकवण, ही येवजण कशेय भाशेन जिविताचेर आड वचूंक जायना. फकत जिवीत आमकां दिता त्योच येवजण्यो करूंक जाता. देखून आडेचे उपाय वापरूंक जायना, पवित्र सभा शिकयता.
आडेचे उपाय म्हणल्यार आयज जेन्ना आमी डिवेलप जाल्लीं मनशां, आमचें सिविलायझेशन वाडत आसा, आमी जायते आविश्कार केल्यात, जायतीं इन्व्हेन्शन्स केल्यात. ही जायतीं इन्व्हेन्शन्स केल्यात ती खरीच भाशेन मनशाचें जिवीत सोंपें जावपाक, मनशांक चड आदाव मेळपाक. आनी थोडे फावटी हे पासून मनशाक चड धादोसपण मेळपाक, प्लेजर मेळपाक. तातूंत भितर हेय उपाय मुखार सरले, जे आयज आमी आडेचे उपाय, पवित्र सभा तांकां आडेचे उपाय म्हणटा. लग्न जिवितान कुडीचो संबंद जो जाता तो भोव नॅचरल. तातूंत मोदें आनी कितेंच येवपाक जायना, जावं वस्तू येवपाक जायना, जावं वखदां येवपाक जायनात. आनी ह्या पासत कॉन्डोम्स ओ पिल्स, मॉर्निंग पिल्स, आफ्टर पिल्स म्हणलेलीं जायते भशेची पिल्स आयज आमचे मुखार दवरलेलीं आसा. ताचो एडवर्टिजमेंट, ताचो प्रचार मोठ्या प्रमाणान जाता. आमचे सरकार जे आसात तेय बीन तांचो प्रचार करतात. छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, आतां हम दो हमारा एक जाल्लो आसा. भुरगीं नात, हम दो हमारे दो म्हणटा ती खेरीत येवजण, तातूंतल्यान भुरगीं मायनस जाल्यात. आनी हम दो हमारा एक आहा थिंगासर आनीक परतून भुरगीं मायनस जाल्यात. तातूंत भितर ही जी कोण लग्न जाल्यात तांचें दादूसपण, तांची कुशालकाय, तांचें करियर तें मायनस जावंक ना. म्हणटच कुटुंब येवजण म्हूण आयज आमकां जे दिल्ले आसात उपाय, ते भुरग्यांक मायनस करतात. देखून आमी समजुचें गरज आसा. आयज नदर मारात आमच्या इस्कॉलांचेर, आयज नदर मारात आमच्या दोतोनीचेर, आयज नदर मारात आमच्या वेदी सेवकांचेर, तरणाट्यांचेर. आंकडो देंवलेलो आसा. आमचे लागीं भुरगींच ना. ऑल्टरसवस जावपाक आमचे लागीं आयज भुरगीं ना. दोतोनीक येवपाक आयज आमचे लागीं भुरगीं ना. आयज इस्कॉलांनी एडमिशन जाता, भुरगींच ना. सिट्स वेकंट आहा, ती भरपाक भुरगीं ना. कित्याक? कित्याक कुटुंबीक येवजण, फॅमिली प्लॅनिंग जी आमी मनशां आयज करपाक लागलेलीं आसा वेगवेगळीं कारणां घेवन, आनी वेगवेगळे आमचे लागीं एक्सक्युजीसूय आसात. आनी ते घोडे सारके एक्सक्युजीस, ही रिजन्स जी आमी आयज दिता ती घोडे सारकीं. फायनान्स मतीन दवरपाक जाय, समाज मतीन दवरपाक जाय, भुरगीं जीं जल्मतलीं तांकां कसल्यो सुविधा मेळटल्यो हें मतीन दवरपाक जाय. वय हे आमचे लागीं जे रिसोर्सीस आसात, आमचे नॅचरल रिसोर्सीस आनी आमचे फॅमिली रिसोर्सीस जे आसात तेंचो वापर करतलो जाल्यार भुरग्यांक फावो ते परी मेळपाक जाय. सारकें चिंतप. पूण हें चिंतता आसतना मायनस कितें केलां? भुरग्यांकूच मायनस केल्यात. जाल्यार ही येवजण कसली? ही येवजण असली न्हय गाय जी आयच्या पयल्या वाचपान देवान म्हणली की तुमी म्हजे परजेक दुस्पटायली, तुमी म्हजे परजेचें रगत वारयलें, तुमी म्हजे परजे सगळें क्रूर जाले, जुलूम केलो. आनी असल्यांचें कोटा. जाल्यार भाव भयणीनो, ही येवजण आमी बरे भाशेन समजूंक, ती शिकोवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता हे आपोस्ल जांकां धाडलेले जेजून, दोगांक धाडलेले, ते गेले उपरांत जें कितें जेजून सांगलेलें तें तांणी केलें. आनी परतून खुशाल जावन येवन तांणी जेजूक सांगलें आमी उमकें केलां, आमी बरें नासले तांकां तेल लावन बरें केलें, आमी देंवचार काडले, देंवचार भियोन गेले आमकां, खुशाल जावन सांगतात ते. आनी हें सगलें काम करून आयल्या उपरांत जो वावर जेजून दिल्लो तांकां तो करून आयल्या उपरांत जेजू तांकां सांगतात चल आतां एकवडे सुवातेर वचून विसव घेयात, रेस्ट घेवपाक जाय. सगळे जे कोण काम करतात तांणी रेस्ट घेवपाकूच जाय. जेजू तांकां कुशीन व्हरता. पूण हो रेस्ट घेवपाक गेल्लेय कडेन शिकोवपाची आजून गरज आसा हें जेजू समजता. कित्याक हो लोक आनीक जाणा जावपाक सोदतालो, शिकूंक सोदतालो. हो लोक ही ओचोरयां आपल्या जिवितान अणभवूंक सोदतालो. देखून जरूय जेजू तारवान बसून दुसरे वाटेन गेलो, हो लोक चलून धांवून ग्रामांतल्यान ह्या वाटेन त्या वाटेन, ह्या वाटांनी त्या वाटांनी वचून पावलो जेजू वचपाचो आहा थिंगा. आनी देखून जेजूक आमकां पवित्र पुस्तक सांगता ह्या लोकांक पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. आयज आमकांय चुरचुरे दिसपाक जाय. कोणाचे? जरी तर आयज आमी सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचो प्रचाराचो आयतार मनयता जाल्यार आमकां चुरचुरे दिसपाक जाय जे कोण आपलो फामिली वा आपले कुटुंबाची येवजण सारकी करूंक नकळो, देवीक उपाय आनी
नॅचरल उपाय स्वयंबा प्रमाणे आसात ते कुशीन दवरून आयज आडेच्या उपायांनी जी घुसपल्लीं आसात आनी ह्या उपायांक लागून जायत्या जाणां मदें आयज फुटी पडलेलीं आसात. घोव बायलां जांचे मदें मोग आनी एकवट वाडूंक जाय, बो करून कुडीचो एकवट आनी काळजा मनाचो एकवट, हो एकवट वाडूंक जाय. थंयसर आयज कुडीच्या एकवटान खंय तरी कोण तरी मदें आयला आनी कोण तरी म्हणटा तेन्ना हे आडेचे उपाय वेगवेगळे तरेचे. आनी हे आडेचे उपाय आनीक एक फावटी म्हणटा भुरगीं मायनस करतात, जिवीत मायनस करतात. आनी ह्या पासत जायत्या घोव बायलां मदें आयज फुटी पडलेल्यो आसात. ही फॅमिली सर्वीस सेंटराची शिकवण जी आसा, मॅरेज कोर्स आसा तो आमकां कॅथलिक्सांक आनी आमीच करता. पूण आयज जरी तर आमी कोर्टान वचत चोयत, डिवोर्स केसीस कोणाच्यो चड आसात, लजेची खबर आमच्यो चड आसात. इतली शिकवण घेतल्या उपरांत आनीक ही कुटुंबीक येवजण मुखार व्हरूंक जबाबदारी घेतल्या उपरांत भाव भयणीनो, आमी आमचो लोक आयज चड असल्या ट्रॅपान सांपडलेलो आसा. आनी कसलीं कारणां आहात ती आमी आनीक मातशें भितर वचून पळयत जाल्यार तातूंतलें एक मुखेल कारण येतलें कुडीचो एकवट, सेक्शुअल रिलेशनशीप. एकामेका सवें उक्तेपण ना. आनी तेच बरोबर हे आडेचे उपाय जे भितर सरलेले आसात तातूंत घोव बायलां मदें ही फूट पडलेली आसा. गरज ना एकामेकाची, एकामेकाक समजावंक गरज ना, शिकोवपाक गरज ना. हांव सगळें जाणा, म्हाका सगळी खबर आसा, म्हजो रायट, फकत म्हजो 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 म्हणून आयज खाजारी घोव बायलां मदें असल्यो फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात. भुरग्यांच्या देण्याक लागून पासून आयज फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात. थोडी पावटी भुरगें जायना, जल्मना. उपाय आसात, देवाचे उपाय. एक व्हडलो उपाय म्हणल्यार देवाची खुशी मानून घेवपाक. पूण देवाची खुशी मानून घेयना जावन जायते पावटी हीच कारणां घेवन फुटी पडलेल्यो आसात. भाव भयणीनो, म्हज्या एका इश्टान म्हाका एक मॅसेज धाडली, कॉंग्रॅच्युलेट मी, वी आर प्रेग्नंट. दादलो, चेडो, कॉंग्रॅच्युलेट मी, वी आर प्रेग्नंट. कोण प्रेग्नंट जाता? बायल काय घोव? दुबावरेत आमी सगळीं म्हणटलीं वय बायल प्रेग्नंट जाता. कित्याक? बायलेची कूड देवान ते भाशेन रचल्या आनी दादल्याची कूड दुसरे भाशेन रचल्या. आनी दोगांयचो जो डिझायन केल्लो आहा देवान आपल्या रुपण्या आनी आपल्या सारक्या प्रमाणे, तातूंत भुरगें वो भुरग्याक सांबाळपाक अस्तरेच्यान जाता, दादल्याच्यान जायना. पूण जरी तर एक बायल प्रेग्नंट जातली जाल्यार फकत बायलेच्यान एकल्याच्यान जायना, दादल्याचीय गरज. आनी देखूनच प्रेग्नन्सी जेन्ना येता तेन्ना दर एका दादल्यान म्हणपाक जाय, माय वायफ इज नॉट प्रेग्नंट, वी आर प्रेग्नंट. आमी दोगांय प्रेग्नंट जाल्या, आमचे लागीं जिवीत आयलां प्रेग्नंट म्हणटा तेन्ना. भाव भयणीनो, अभिमानाची गजाल. पूण ह्या अभिमानान जायते पावटी घोव कुशीन वता. घोवाक कांय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. हो ही कुटुंबीक येवजण आसा ती खरीत भाशेन बायलेची मेन्स्ट्रुअल सायकल आसा ताचेर डिपेंड आसा. पूण दादल्याक हातूंत कसलीच जबाबदारी ना. दादल्याक व्हडली जबाबदारी आसा. कित्याक आयज जायते दादले समजनात, खबर ना बायले सवें कितें घडटा तें. बायलेची कूड कशे भाशेन वागता, देवान ती कशे भाशेन रचल्या आनी आख्खी भांडावळ बायले सवें कशे भाशेन रचून हाडल्या दादल्यान समजोवपाक जाय. जायते पावटी दादले समजनात आनी जायते पावटी घडये ही समजणी दिवपाक बायलांकूय बरें दिसना. हें उक्तेपण, इतलें उक्तेपण आमचे मदें येवपाकूय घडये शकना. ती वस्त सगल्यांक सांगपा सारकी न्हू, प्रचार करपा सारकी न्हू. ती प्रायवेट आनी ती सेक्रेड, पवित्र ती. ह्या पासत भाव भयणीनो, हाचे विशीं आमी जबाबदार जावपाक जाय. जेजू आपल्या ह्या परजेक शिकयतालो तांचे सवें चुरचुरलो. आवय बापायनी आयज आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय ह्यो वस्तू. आवय बापूय ह्यो वस्तू आपल्या भुरग्यांक वाडटा आसतना शिकोवपाक घडये लजता. आनी आयज सगलें आमकां मेळटा नॅटाचेर, इंटरनॅटाचेर. आयज भुरगीं तरणाटीं ह्या इंटरनॅटाचेर पडून जायत्या असल्या ट्रॅपान पडलेलीं आसात. आडेचे उपाय, सोंपे उपाय, सेफ सॅक्स, हें सगलें आयज भुरगीं पडून ह्या यंत्रां वरवीं आपलें जिवीत एके भाशेन ट्रॅपान घातलेलें आसा.
ह्या पासत आवय बापायन आपल्या भुरग्यां लागीं तांचे चुरचुरे धरून उक्तेपणी उलोवपाची गरज आसा आनी हे उपाय देवीक उपाय स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबाची येवजण आसा ती भुरग्यांकूय सांगपाची गरज आसा. दुबाविरीत हे येवजण फकत लग्न जाल्ल्यान तांचे पासत तरणाट्यां पासत न्हू, प्लेजर घेवचे पासत न्हू, सेफ रावपा पासत न्हू, पूण भुरग्याच्या देण्या पासत. जाल्यार भाव भयणीनो आमकां ही कृपा मागुया. दर एका आवय बापायक हें देणें मेळूंक आनी जे भाशेन उमाने विते ह्या आपल्या दाखल्यान पाप साहेब आमकां उलो मारता की दर एका घोवाक आनी बायलेक ही जबाबदारी आसा भुरग्याचें देणें ह्या संवसारांत हाडूंक. ही आमची जबाबदारी, मनीसपणाची जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक देवीक येवजण सैमीक येवजण आमी फुडें व्हरूंक कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान प्रितमिचार उचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंसल्या काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, प्रेतांची मेल्ल्यांची मुक्ती करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सत्नाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या आत्मीक बोऱ्या गोवल्यांनी आपल्या हिंडाची राखण करतना स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेचे म्हत्व वळखून घेवंक आनी ही येवजण गो बायलेक वेव्हारांत घालूंक पाठिंबो आनी उत्तेजन दिवंक तांकां कृपा मागुया. तुज्या भुरग्याची सरकार फाटी फुडें चिंतिनासतना आदेच्या उपायाची परगोटणी करता आनी लोकांक बुलयता. पोरजे सवे आसलोली जबाबदारी वळखून जिविताचो प्रचार करूंक आसा ते बरे उपाय तांणी पोरजेक उक्ते करूंक तांची मनान उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गो बायल जावन आसा एका कुटुंबाचे ओकोंद खांबे. ताचे उद्देशी देव भुरगीं फावो करता. देवाचे येवजणेक पालो दिवंक एकामेका सवे दोयालाय दाखोवंक आनी देवाचे कृपेन जिविताक उक्ती रावन स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण पालूंक कृपा आनी आदार तांकां मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची लोक संस्काराची तयारी करतल्यांनी एकामेकाक सहकार दिवंक स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण बारीकसाणें शिकूंक आनी उपरांत आपल्या लग्नीक जिवितांत ती देवाचे कृपेन वेव्हारांत घालूंक तांकां जाणवाये आनी कृपा मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची
ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ देवा मुखार दवरुया. भोव करून ज्या कुटुंबांनी अजून पासून भुरग्यांचें देणें ना तांचे पासत मागात. स्वर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी जिविता पासत आनी जिविताच्या प्रचारा पासत तूं मानून घे आनी आमचें सवें तें सारकें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गीत घेऊया. C17 पेज नंबर 35. C17. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सोबीच्या आत्माक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पुरजेक तुवें फरमायलोलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपर्णायेक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन ओंपताव तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशें आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या वसोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परजळटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशीं देवदूतांचो सगलो दलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोंसुकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्याची जुनी होऊन काका, आणि एकाची प्रेमियता, इतकेच पावली तू वैभवान येसोर, आमी तुझे मरण परगोटला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. फादर, आमगेर कितलीं भुरगीं आसचीं? हाव मेनी चिल्ड्रन शूड वी हॅव? म्हजो जबाब, देवाक जाय तितलीं. पूण तरी पूण म्हजे लागीं विचारलां देखून मिनिमम 3 आसचीं. एक तुका रिप्लेस करपाक, एक तुजे बायलेक रिप्लेस करपाक आनी एक आमच्या असल्यांक जांगेर भुरगीं जायना वो आमच्यान भुरग्यांक जल्माक हाडपाक जायना आमच्या असल्यांक ह्या संवसारान रिप्लेस करपाक मिनिमम 3 तरी आसची. आनी ताच्याहून सुबेज आसा ती देवाची देणी. भाव भयणीनो, भुरग्याच्या देण्यांक आनी भुरग्याच्या इनामाक आमी लग्न जाल्लीं, कुटुंब घडलोलीं सगळीं उक्तीं रावंक देवाची कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक लाजलो की पदवी आनी मरणा तुजी सासणाच्या सासणा.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. अशें बसुया. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्यांक आमचे दिनवास आनी शाबासकी. गेल्या आयताराक इगोर्जीन दान जालें 29,660 रुपया. दाबोलीं कॉपेलान 2,160 रुपया. सगळे मेळून 31,829 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देव आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 17वो आयतार शेपाय शेमायंचो आनी जाणट्यांचो दीस आमी मनयता. पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक सांत थॉमास समुदाय व्हडलेंबाट. दुसरे मीस 8 वाजता आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट. आनी 9:30 वाजता भुरग्यांचें दोतोनीचें मीस तेंच शेपाय शेमायचें मीस जातलें. ह्या पासत सगल्या शेपाय शेमायक आमचें आमंत्रण ह्या 9:30 वाजताच्या मिसाक येवपाक. तुमची जाणटीं आवय बापूय जीं घरांत आसात तांकां तुमी ह्या मिसाक हाडपाक खेरीत भाशेन प्रयत्न करचो म्हूण आमची विनंती तुमकां. दोतोनीचीं भुरगीं तांचे पासत मीस करतलीं आनी त्या उपरांत एक ल्हानसो कार्यक्रम तांचे पासत घडोवन हाडटलीं. तशेंच तांकां एक गिफ्टूय दितलीं. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर ह्या कार्यक्रमाक कितेंय स्पॉन्सर करपाची खुशी आसा जाल्यार आमच्या पातकुराक फादर पिटराक ना जाल्यार दोतोनीच्या प्रेजिडेंट सावियोला हाका मेळचें. भोव पवित्र संस्काराची बजवण आमचे फिरगोजेन बुधवारा दिसाक जाता सांजेर 6:30 ते 7:30 वाजता. ह्या बुधवाराक मांडावळ करूंक रेजिना मुंदी सेक्टर. आनी शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता आनी त्या उपरांत मीस. खेरीत मिसा ह्या सुमानान 24 तारखेर 8 वाजता जुआना पियेदाद कोर्तेज पयल्या वर्साचें मीस. 25 8 वाजता झेवियर जुआंव क्रिझोस्तोम वाज 3ऱ्या वर्साचें मीस. समुदायांच्यो जमाती ह्या सुमानान 21 सान विन्सेंट पालोटी समुदाय पालोटी सायड मॅरी जोझफ हांच्या घरांत 6 वाजता. आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट फिलोमेना फेर्नांडीस हांच्या घरांत सांजेर 6 वाजता. सेंट आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज डॉमिनिक रॉड्रिगीस हांच्या घरांत सांजे 5 वाजता. आनी सांता कुर्साची आनी मिनीन जेजूज समुदाय पेंटा फोंडवे रोहित द सिल्वा हांच्या घरांत सांजेर 5:30 वाजता. आयज 3ऱ्या मिसा उपरांत क्रिस्म घेवपाची तयारी करतल्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापाय बरोबर आनी संदेशकारां बरोबर जमात आसतली 11:30 वाजता. दोतोन जावन दोतोनीच्या भुरग्यांचें आयज क्वीज आसतलें. खेरीत भाशेन हें क्वीज एक्सपोजिशन ह्या वर्साक जाता ताचेर आदारीत आनी सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आदारीत आयज आमची भुरगीं पॅरीश लेवलाचेर ह्या क्विजान वांटो घेतात. तुमकां कोणाकूय ह्या क्विजान वांटो घेवंक जाय वो एटेंड जावपाक जाय जाल्यार दोतोन जाल्या उपरांत तुमी येवचें. आनी खेरीत भाशेन सगल्या आवय बापायनी क्रिस्म घेतल्यांच्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी चुकयनासतना हे जमातीन आयज वांटो घेवचो. 28 ग्रँड पेरंट्स डे सांगला तशें 9:30 वाजता मीस जातलें. त्या उपरांत कार्यक्रम. पंचायतीचो नोटीस ऑर्डिनरी ग्राम सभा आसतली 28 9:15 सुरू जातली विलेज पंचायत चिकाली हांगासर. हाचो अजेंडा नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. भाव भयणीनो, जाता ते भाशेन आमी ग्राम सभेन वांटो घेवपाक गरज आनी आमचे जे मुद्दे आसात ते आमी उबारपाक गरज, ताचेर भासाभास करपाक गरज. ह्या पासत तुमकां सगल्यांक उलो मारता. जाता ते भाशेन हे जमातीन ग्राम सभेन तुमी वांटो घेवचो. तुमचे जे पॉयंट्स आसात ते आदी फुडेंच तुमी पंचायतीच्या ऑफिसान दिवचे म्हूण मागल्या.
आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड क्राफ्ट्स अँड culinary सायन्सीस 3 वर्सांचो डिप्लोमा कोर्स इन हॉटेल मॅनेजमेंट आनी केटरिंग टॅक्नॉलॉजी घडून हाडटा. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसा. गरज ते प्रमाणे तुमकां एडमिशन घेवपाक कोणाकूय हातून आदार जाय जाल्यार आमकां तुमी मेळूं येता. आमचे फिरगुजीचो गूड सॅमॅरिटन फंड एका बऱ्या देखणारान 10,000 दिल्यात. देवान तुमच्या उदारपणाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आनीक एक पावटी उगडास करता, कोणूय जरी तर आमचे फिरगुजीचो गरजेवंत आसा आनी तांकां आदार दितलो कोणूच ना, असले कोणूय आसत जाल्यार येवन आमकां कळोवचें म्हूण मागता. पिलार थियोलॉजिकल इन्स्टिट्यूट is organizing a 5-Sunday biblical course on the theme Eucharist in my life. हो सुरू जाता 28 जुलयाचे आनी सोंपतलो ऑगस्टाचे 25. सकाळीं 9 वाजता ते 1:30 वाजता. मीस आनी लंच जावन तो सोंपतलो. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसा. तुमकां कोणाक खुशी आसा ह्या कोर्सान वांटो घेवपाक तुमी तुमची नांवां नोंद करून घेवची. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. उत्सवी कोर्साचे मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेदिकेची दोबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितलीं शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारां आमकां कर. आमेन. आतां मिस जाल्या उपरांत फिरगोज तरणाट्यांची जमात जातली. सगळ्या तरणाट्यांनी रावचें. आनी भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी पावस पडटा, जायते निसंटोन जायत आसा. एकामेकाचेर नदर दवरची, एकामेकाक आदार करचो. आनीक ह्या निसंटनांतली आमी निवारूंक हाताक हात दवरून चलुया. कसलोय आदार आमच्यान जरी तर ह्या हिंगातावन ही गरजेंतावन दिवपाक जाता जाल्यार आमकांय कळोवचें. शेवटाक गीत घेवया. E12 पेज नंबर 84. E12.